नमस्कार. आम्ही आसात हरमल आणि मांद्र्या ह्याचे मदीं जे जुनसवाडा हांगा एक बीच लागता आणि हे गार्डन आसा. थंय गार्डना कडेन आमी आसा. जी तुमी जे ब्रीज पळयतात ते ब्रीज खूब कलमेल्ले आसा आणि केन्नाय हांगा इन्सिडंट घडूंक शकता. हांगा जे आयरन जे प्लेट्स घातलेले आसात ते वयर उखल्ले आसात आणि जेन्ना ट्युरिस्ट हांगा चलतात तेन्ना तांकां त्रास जाता आणि काळोखान जर हांगा लायट बी कांयच ना जाल्यार इन्सिडंट घडूंक शकता. सो हेचेर कन्सर्न डिपार्टमेंटान लक्ष दिवप खूब गरज आसा. नाजाल्यार हांगा इन्सिडंट जातले आनी कोण तरी खाला पडटलो आनी मागीर इन्सिडंट जाल्या उपरांत उलोवन कांयच अर्थ जावचें ना. तेच्या पयलींच हे जे ब्रीज बांदपाक आयले किंवा ब्रीज हे हांगा हे केल्या बिल्ड केल्या ते खंय तरी कलमेल्ले आसा. तेची मेंटेनन्स जावंक ना. त्या कारणान हांगा जे फूल जे आयरन ब्रीज जे केल्या तेका फूल कलम आयिल्ले आसा आणि तेची रस्ट जे आसा सगळें खाला पडटा आणि हे जे प्लेट्स आसात फूल पिड्यार जाल्लेले आसात. हाचेर कन्सर्न डिपार्टमेंटान लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. कम से कम 5 साल हो गया। ब्रिज पहला अच्छा था, अभी रस्टेड होके पूरा उसका जो प्लेट डाला था वो ऊपर भी छूट गया। तो आके एक बार पाव का लग जाएगा तो पाव टूट जाएगा उनका, ऐसा उसका प्लेट ऊपर आ गया। इसके आगे क्या करने का ये जो बिल्डर है उन्हें देखने का। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळी मनी.